फोंड्या आणि तिसवाडी तालुक्यातल्या लोकांक काडचे पडटले आनीक 4 दीस उदका खातीर वळवळे। PWD म्हणटा सोमार मेरेन जातली नवी पायपलायन, पूण भितरल्यान सांगतात बुधवार मेरेन शक्य ना। पेडणेचे जैतिवंत भुरगे वतले दिल्ली खेळपाक फुटबॉलाची नॅशनल, पूण तांचोच खेळा मंत्री बाबूक मात पडिल्लेच ना। खेळा सामान आनी प्रवासाचोय खर्च दिलो ना सरकारान। विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार काडटले जुवारी पुलावयल्यान तिरंगो। मार्च 20 ऑक्टोबर मेरेन येरादारीची कच्चीमुड्डी बंद करपाची मागणी। फोंडे दिवचलचे बशीन मारली पलटी साखळे। 5 प्रवासी गंभीर जखमी जाल्ल्यान व्हेले बांबोळी हॉस्पिटलात आणि 13 जण वाटावले सादी दुखापत जावन। योकार हांव संदीप पिळगांवकर, पळयात खबरो विस्तारान। कांय दिसा पयलीं गोंयांत सगळे कडेन उदक सांचून उरिल्लें। हुंवारान लोकांक नाकापुरो केल्ले, पूण आतां पणजे, फोंड्या आनी तिसवाडी तालुक्यांतल्या लोकांक पिवपाक आनी रांदपाक उदक ना। राष्ट्रीय महामार्गाचें काम करपी कंत्राटदाराचेर सरकारान नियंत्रण दवरूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें लोक म्हणटात। रस्त्याच्या रुंदीकरणाचें काम सुरू करच्या पयलीं नव्या उदका पायपलायनीचें काम पुराय जावपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जालें ना। पळयात पुराय बातमी। उदकाचो प्रस्न कांय दिसां भितर जाग्यार पडटलो अशें सरकार म्हणटा, पूण सद्याची परिस्थिती पळयल्यार अशें जायत म्हणून दिसना। उदकाची ही आणीबाणी पयस करपा खातीर सरकारा कडेन उदकाचो सांठोय ना, पूण गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचेर हाचो कसलोच परिणाम जावंक ना। उदकाची ही समस्या पयस करपा खातीर सरकारान कसलीच उपाय येवजण करूंक ना। राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आसतना उदका पायपलायन फुटपाची ही 13वी खेप, पूण हाचेर अजूनय कारवाय जायना। की तेंच्यांनी ऑलरेडी त्या वयल्या वाटेन रिटेनिंग वॉल जो आसा त्याच्या वयल्या वाटेन जागा एक्वायर करून फक्त 200 ते 300 मीटर पायपलायन ओडपाची आसा। ही इतलो उपद्रव करचे पेक्षा, इतले खर्चीक करचे पेक्षा ते जर काम हातान घेतलेले न्ही जाल्यार वन्स फॉर ऑल सगळें क्लियर जातलें आसलें। म्हाका दिसना की हे एक आनीक 3-4 दीस काम जातलें म्हणून। म्हणजे ज्या कंपनीक हे काम दिलां तेजे एक्चुअली गटर सुद्दां बांदपाची लायकीची ना, असल्या कंपनीक ह्या मेरेन काम दिल्लें आसा। आनी हेजें मूळ कारण कितें आशिल्लें, 6 म्हयन्या पयलीं डिपार्टमेंटाक रिटर्न लेटर गेल्लें, सगळी कंप्लेन गेल्ली की ती जी सपोर्टिंग वॉल जी आसा पळय न्ही ती विकरिंग जाल्या, तेका लागून तेका बॅकअप दिवचो नाल्यार ती रिपेर करची। पण डिपार्टमेंटान निग्लेक्ट केली कंप्लेन ती, जेका लागून आज हो इन्सिडंट घडलो आणि आज अर्दें गोंय सफर जाता। 3 दीस जायत येयले हे काम चलता गेलें, पण ज्या जोरान काम जावपाचें आशिल्लें पळय न्ही तो जोर ना। इवन येता तेंगेले मिक्सर आनी फक्त हांगा ओतीत आसा, फावंडेशन तेका स्टील तेंच्यांनी कांयच वापरूंक ना। आतां तेंच्यांनी 2 येते स्क्रॅपाचे हाडून तेंच्यांनी उबे केल्ले आसा, तुमी पळयता आसतले। जे हे रस्त्याचें रुंदीकरण काम चलतना हे कंपनीन ना म्हणून PWDन ह्या जाग्याची कांयच अभ्यास केल्लो ना। हे म्हजे फाटल्यान पळयता ते सगळी शेताची एरिया आनी वयल्यान झोरे आहा तेका ही माती सारकी सॉफ्ट। ही माती सॉफ्ट आसतना वयल्यान जे दोंगराचें उदीक येतालें तें तेणी खंयच डायवर्ट करूं ना। तुमी रस्त्यार पळयता रस्त्याक एक पासून ड्रेनेज केल्ली ना, सगळें उदीक हांगा येतालें, हांगा एक्युमुलेट जातालें। तें एक कारण आहा, हिंगाची माती सगळी सॉफ्ट जाल्ली। आनी म्हजे फाटल्यान आनीक मेजर स्प्रिंग आहा, जो स्प्रिंग आख्या शेताक उदीक पावयता। जो स्प्रिंग 2017 जेन्ना हायवेचें काम चलतालें तेन्ना तेणी फिलिंग केल्लें आनी आमी तेंची नोंदणी काडलेले। आमी तांकां कंप्लेंट दिली, कितले वेळा आमी तांकां कंप्लेंट दिल्ली, पूण ताचेर कांयच जावना। फक्त WRD आनी PWD येवन बेश्टें इन्स्पेक्शन केल्लें म्हणलें, पूण ताचेर कांयच तेणी कांयच वावरूच करूं ना। काम करता कांयच पळयना। म्हणजे हे आसा हे PWD ते पळोवपाक जाय ते सारकें पळयना। जावं नॅशनल हायवे ते काम करता सारकें करचे, लोखंड घालचे स्टील, जाल्यार हें पडनाशिल्लें। हय, पणजेच्या लोकांनी उदक जाल्यार भरून दवरचें की मेळटा तें, जाल्यार म्हाका दिसता 2 दीस जावपाना। उदकाचे हे आणीबाणीचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें अशें विरोधी पक्षान मागला। पळयात। 15 ऑगस्ट जेन्ना देशभर आमी एक वेगळो उत्सव मनयतात, त्या दिसाक साकून तिसवाडी आनी फोंडा हे उदकाक लोक आमचे तळमळटना पळोवपाक मेळ्ळे। आनी जेन्ना ही व्हडली घडणूक घडटा, हजारांनी लोक पिवपाक उदक तळमळटात। हांव बाकीची गोश्टी सोड, उदक पिवपाचें
सुद्दां म्हणजे प्राथमीक गरज्यो करपा खातीर लोकांक उदक मेळना. ह्या परिस्थिती आमच्या आयज 2 तालुक्यांचेर येवन पडली. पावसाचे निमित्त हें सामकें इजी आसता. जे थंय भिंत कोसळ्ळी आनी जी पायप फुटली, आतां ही भिंत अकस्मात कोसळ्ळी ना. हेजी पूर्व कल्पना सगळ्यांक आशिल्ली. पत्र वेव्हार तितून भितर जालो सगळ्यांचो. PWD, CPWD तो भितर आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर, थोडे इन्वॉल्व आशिल्ले इंजिनियर्स. आमचो सरकार जर लोकांच्या प्राथमीक गरजांचेर जर सेन्सिटीव ना, त्या सरकाराक राज्य करपाचो अधिकार ना. गेले 3 दीस जाले सगळे लोकांचेर उदक नाशिल्ल्यान जे हाल जाल्यात ते हाल आमच्या सरकाराक दिश्टी पडना. आज टँकरवाल्यांनी आपलो रेट डबल केलो, सरकारी टँकर पावनाक. सो ह्या परिस्थितीत लोकांन आम आदमीन करप कितें, त्या लोकांनी वसप कोणा कडेन, आयज अशी परिस्थिती आयज लोकां कडेन येयल्ली आसा. सो ही अकाउंटेबिलिटी कोणाची? सरकारान हितून म्हणटा कोण तरी एक मनीस जबाबदार आसा. PWD काडटा, CPWDचेर घालता, ते काडटा आनी कोणाचेर घालता, थोडे काडटा कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालता. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तें काम आपल्यालें न्ही, ते कोण म्हणटा वणत पणटी जाली. म्हणजे चल्लं कितें ह्या सरकारान? कोणाकूच काय ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. खेळा खाते आणि खेळा मंत्री जागे आसात? कार्मेल शाळेचे अधिकारी प्रश्न विचारतात. हे शाळेचे विद्यार्थी फुडल्या सप्तकात जावपी राष्ट्रीय सर्तीत वांटो घेतात. पूण ह्या खेळा साहित्य सोडून दियात, पूण येवपा वचपाचो खर्च लेगीत दिवंक ना. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार खेळा मंत्री हो पेडणेच तालुक्यांतलो. कार्मेल शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी हालींच 14 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांचो सुब्रतो चषक जिखिल्लो आनी आतां हे विद्यार्थी राष्ट्रीय पावंड्यार गोंयचें प्रतिनिधित्व करतात. 21 ऑगस्टाक तांची पयली मॅच दिल्ली जातली. अशें आसले तरी खेळा खात्यान वा खेळा मंत्र्यान ह्या विद्यार्थ्यां खातीर अजुनय कांयच करूंक ना अशें तांचें म्हणणें. पळयात ते कितें म्हणटात ते. आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तो आमचो पेडण्या तालुक्याचोच आसा. म्हाका दिसता ताका ही आमची खबर पासून नासतली की आमचे पेडण्या म्हालांतलें स्कॉल स्टेट लेवलीक पावन गोवा रेप्रेझेंटेड दिल्ली करता म्हणून ताका ती खबर पासून ताका पावंक नासतली. कित्याक ताका तर खबर पावल्ली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे भाशेन आयज जालां तें जावचें नासलें. हांव मागतां की स्पोर्ट्स मिनिस्टर खंय आसा, न्हिदला वा उठला आमकां खबर ना, पूण जरी तर जागो आहा जाल्यार ताणें मातशें आमच्या भुरग्यांचेर नदर मारची. कित्याक आमी एक सादारण गांवांतले भुरगे आनी आयज आमी गोवा रेप्रेझेंट करता. गोंयाक आमी न्हू आमचे आरंबोलचे, पूण गोवा आमी आमचे रेप्रेझेंट भायर व्हरता. पयशे जाल्यार आरंबोल आमच्या पेडण्या तालुकान एक फर्स्ट टीम जी नॉर्थ गोवा चॅम्पियन जावन स्टेट लेवल चॅम्पियन जाली आनी आतां ते दिल्लीक वचपाचे. पूण आमचे अरेंजमेंट म्हणटा ते कांयच बरे भाशेन जावंक ना. आयज आमी किट हाडपाक गेलेले. आमी चिंतलेले की गोवा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा तो आमकां आमच्या भुरग्यांक एक बरे तरेन एक फॅसिलिटीज कितें तरी बरी दितलो म्हणून. पूण आमची आशा आसली ती निराशा जाली. कित्याक आमी पळयलें की आमच्या भुरग्यांक जाय ते भाशेन तांकां किट मेळोंक ना. तांकां सादे पोती दिलेले भाशेन मार्केटान गेलेले भाशेन तांकां ते किट दिलेली आसा. आमी चिंतलें तांकां बरे बॅग वा आनी कितें युनिफॉर्म. कित्याक स्टेट रेप्रेझेंट करता. इट इज नॉट अ स्कूल. गोवा रिप्रेझेंट करता. सो गोवा रिप्रेझेंट करता म्हणटकूच आमकां एक बरे भाशेन तांच्यांनी एक कितें तरी बरी सवलत दिवंक जाय आसलेली. आमच्या ट्रेनीचे आमच्या भुरग्यांचे प्रवासाचे पासून बरे भाशेन सारकें कांय सांगना. टिकेटीचे पासून सारकें कांय अरेंजमेंट सांगना. आनी 20 तारखेर तेंचे आमकां दिल्ली पावपाक जाय. 21 तारखेर तांची फर्स्ट गेम आहा. सो म्हाका दिसता हाचेर कोणें तरी लक्ष घालचो. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. जुवारी पुलाच्या दोनूय वटेन जावपी येरादारीची गचमुड्डी 20 ऑगस्टा मेरेन बंद जाली ना जाल्यार तिरंगो रॅली काडटले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. पुलाच्या कंत्राटदाराक फायदो करून दिवपा खातीर लोकांची सतावणूक जाता असो आरोपय काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला.
रॅलीचो पुलावेल्या येरादारेक कसलोच त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेतले अशेंय गिरीश म्हणटा. प्रतिकात्मक निशेध नोंदोवपा खातीर काँग्रेसीचे कांय फुडारीच पुलावेल्यान एके लायनीत चलत वतले अशेंय ताणें सांगलें. म्हणजे असेंब्ली टायमार आमदारांक थंय डिले जावची न्ही, आमदार थंय अडकोन उरची न्ही, म्हणजे एंटायर जो ड्युरेशन आशिल्लें असेंब्लीचें एकूय दीस ट्राफीक जाम जावना, सामकें स्मूथ आशिल्लें. आनी असेंब्ली काबार जाले त्या बरोबर थंय एरिया म्हाज्या मागल्या. सगळें परत प्रॉब्लम 1.5, 2, 2.5, 3 वरां लोकांक त्रास, एम्ब्युलन्सी क्रॉस जायना, कोणा फ्लायट चुकतात, स्कुलांक कॉलेजी भुरगीं जे ट्रॅव्हल जातात तांकां सगळ्यांक त्रास जातात. सरकार फक्त त्या कॉन्ट्रॅक्टराक फायदो करून दिवपाक, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कशें करून फायदो करून दिवपाक शकता हें एकूच काम थंय तो सरकार करता. सरकार आनी कोणाचें पडलेलें ना. तेजी जाणीव करपा खातीर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी हांव आमी दोगूय लीड घेतले. आमी तिरंगा मार्च 21 तारखेक पर्यंत जर ही वेवस्था सुटसुटीत जाली ना जाल्यार 21 ऑगस्टाक आमी आक्षे साकून कुठ्ठाळे पेरेन तिरंगा मार्च घेवन आमी दोगूय वयतले. आमी थंय चड गर्दी करपाक सोदना. थोडे कदाचित ऑफिस बेरर आमचे बरोबर जॉइन जावपाक शकता, कारण आमी त्या प्रॉब्लम जाता तांकां एड करपाक सोदना. आमी एक लायनीन ते वयतले. फक्त सरकाराच्या नजरेन हाडून दिवपाक एक 20 तारीख सांजची सुद्दां आमकां आमी सरकाराक डेडलायन दितात. नाल्यार 21 तारखेक आमी थंय मार्च करा. मागीर तुमी आमकां अरेस्ट करात, आमची जेल बरो करपाची सुद्दां आमची तयारी आसा. जाय जाल्यार आमकां लॉकअपाक घालात, कितेंय करा, पूण लोकां खातीर आमी थंय झेंडो घेवन, राष्ट्रीय झेंडो घेवन आमी तो पूल क्रॉस करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फोंड्याच्यान दिवचले येवपी GA04T0535 ह्या क्रमांकाची प्रवासी बसीक सांखळे अपघात जालो. ह्या अपघातात 13 प्रवाशांक दुखापत जाली. मार लागिल्ल्या प्रवाशांक उपचारा खातीर मुळाव्या भलायकी केंद्रात व्हेल्ले. तातूंतल्या 5 प्रवाशांची स्थिती चिंता करपा सारकी आशिल्ल्यान तांकां गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत व्हेले. उपचारा उपरांत तांकां डिस्चार्ज दिल्याचे पुलिशेन सांगले. फोंडेच्यान दिवचले वचपी हे प्रवाशी बशींतल्यान 30 प्रवाशी प्रवास करताले. चालकाचो ताबो गेल्ल्यान बशीक अपघात जालो अशें अपघात पळोवप्यांनी सांगलें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चेडवांचेर जावपी अत्याचारांच्यो घडणुकी वाडत आसा, पूण पुलीस ही गजाल गांभीर्यान घेयना. महिला काँग्रेसीन आरोप केला. कांय दिसां पयलीं बेतीत एका चेडवाचेर आगळीक जाल्ली. हे घडणुकेची चवकशी करची हे खातीर महिला काँग्रेसीन शेनवारा बायल पुलीस स्टेशनात वचोन निवेदन दिलें. महिला काँग्रेसीच्या म्हणणे प्रमाण ही आगळिकेची घडणूक 13 ऑगस्टाक घडिल्ली. आपले चलयेर आगळीक जाल्ल्याची कागाळ नोंदोवपाक चलयेचो आवय बापूय पर्वरे पुलीस स्टेशनात गेल्लो, पूण पुलिशेन तांचें आयकूनच घेवंक ना अशें तांचें म्हणणें. देखून बायल पुलिशेन तरी हाचेर लक्ष दिवचें हे खातीर महिला काँग्रेसीन पणजेच्या बायल पुलीस स्टेशनात येवन निवेदन दिलें. आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस आमी डेलिगेशन हांगा वुमन सेल पुलीस स्टेशनात आमकां आयज प्रोटेस्ट करपाक पडलें. कारण एक धाकले भुरगे, अशेंच एक भुरगे 13 वर्साचे, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी बेती हांगा एक लोकेलिटीत ताजें मॉलेस्टेशन जालें. दॅट गर्ल वेन शी केम फ्रॉम द स्कूल, दीस बॉय गोज एंड स्टार्ट्स टीजिंग हर. तेका तो सांगता, कांतरा म्हणटा तेका पयल्यार, आती क्या कंडाला म्हणून खंय कांतरा म्हणटा. मागीर खंय ताच्या हातीक धरून ओडटा आनी सांगता खंय यो जंगलांत व्हरता तुका. सो आमी आतां बाब गजाननाक मेळ्ळे, DYSP शैलेश शैलूक. वी मेट DYSP शैलू बाब and we met Sudiksha Naik, the PI. We have briefed them with the matter. I have given official letter that justice should prevail म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. केप्यां येवपा आशिल्ल्या गृह प्रकल्पाक थळावे लोक आनी नगरसेवकान हरकत घेतल्या. ह्या गृह प्रकल्पात घरा येवपी चडशे जाण भायले आसात. देखून ह्या प्रकल्पाक परवानगी नाकारची अशें ताणें मागलां. थळावे लोक आणि नगरसेवकांनी एकठांय येवन शेनवारा ह्या प्रकल्पाआड आवाज काडलो. ह्या प्रकल्पात 1866 फ्लॅट आसपाक शकता अशें तांचें म्हणणें.
ह्या प्रकल्पा बदला हे सुवातेर कसलो तरी कारखानो सुरू करचो अशें तांणी मागला. पळयात तांचो युक्तिवाद. प्रोजेक्ट एफोर्डेबल हावजींग फॉर विकर सेक्शन अशें म्हणून हो इग्रा मोळार ही एरिया नांव पेर्नोटिक आनी हो प्रोजेक्ट वॉर्ड नंबर 7 येता. हो तर येयलो जाल्यार पयलीं सद्या एज इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटागे हिंग कांय ना. लायट उदक ही परिस्थिती केपें लोकांक बिगड जातली आनी त्या खातीर मायग्रंट वील फॉलो हियर. हो प्रोजेक्ट समज हांगा आयलो जाल्यार जवळ जवळ 7 ते 8 हजार लोक वाडटले. 8 हजार लोक वाडप म्हळ्यार बारीक बारीक 2-3 पंचायती पॉप्युलेशन जितली जायना तितली हांगा पॉप्युलेशन मायज जातलें. फाल्यां 19 तारखेर आमी वचोन अपोज करतले. जरी सुद्दां गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार मागीर आमी डिसायड केलां की वाड्यांनी वचून प्रत्येक लोकांक अवेर करपाचें, सांगपाचें आदी दुश्परिणाम कितले जातले, वायट परिणाम कितें जातलो हें सांगपाचें लोकां मुखार घालतले आनी लोकांक घेवन आमी मुखायलो एजिटेशन आमगे ठरयतले. केपें हांगा इज्रामळ हांगा येवपाचें अशें जी सोडान नगरपालिकेक केपें हांकां पत्र दिलें आनी त्या नुसार ताणें एक मिटींग घेवन हो प्रोजेक्टाक विरोध केलो की हांगा प्रोजेक्ट नाका, हांगा इंडस्ट्री येवची. तरी पूण आज तांकां 19 तारखेक येता. 19 तारखेक तांकां परतून एकदां मिटिंगेक तांकां दुबाव आयला की कावन्सिलराक की हांगा फाटल्या दारान हांगा कितें तरी प्रोजेक्ट येवपाचो प्रयत्न करता. ही टोटल दिसता ती इंडस्ट्रियल एरिया, 3 लाख सुमार एरिया आसा आनी हांगा तांकां एकूच मागणी आसा की हांगा इंडस्ट्री येवची, हांगा लायफ टायम हांगा कोणाकय एम्प्लॉयमेंट मेळचो आनी ती लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री आसा ती येवची ना. काय घर बांदपाचो प्रोजेक्ट, जर घर बांदपाचो प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार हातूंत मायग्रंट येतले आनी हांगा उदकाचो लायटीचो प्रश्न जातलो. जर तर हांगा प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार हे आंदोलन बसून करपाक मागिना. गोवा 365 खातीर प्रवर सावर्डेकर, केपेंच्यान. फाटल्या कांय वर्सां सावन बेतोड्याच्या लोकांक हळशिकावण्या उदकाचो प्रश्न सतायतात. रेसिडेन्शियल बिल्डिंगांतल्यान सेप्टीक टँकांतलें उदक भायर सरून रस्त्यार पातळटा. थळाव्या लोकांनी ह्या विशयी कागाळी करून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. ह्या प्रकरणाची संबंदीत खात्याचें लक्ष ओडपा खातीर रस्तो आडोवपाची चिटकावणी लोकांनी दिल्या. बिल्डिंगेचो धनी आनी संबंदीत खात्यान हाचेर आडनदर केल्ल्यान थळव्या लोकांनी चिंता उक्तायल्या. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून थळव्या लोकांची भलायकी इबाडूं येता. पूण अशें आसलें तरी अजून मेरेन कोणेच हाचेर लक्ष दिवंक ना. ह्या वाठारांत 2 बिल्डिंग्यो आसात. 15 वर्सां जाली लोकांचो जॉब जातले. 15 वर्सां इतके सगळ्या पंचायती सुद्दां कंप्लेन केली हांवें. सगळें कंप्लेन करून पळय जाल्यार कोणूच एक्शन म्हणून घेयना तेजी. आतां गोरूची 2-3 वर्सां आमकां भितर उदक वयता. सामान काडून मागीर वयर जाचेर दवरता काडून आनी रातचें घरा वयता धांक मागीर. जाल्यार एकटें सुद्दां कोण किंमत दिना. आमी कितें करपाचें आतां? ना जाल्यार तुमी जर कांयच एक्शन घेयना जाल्यार आमी आतां रस्तो आडयता. तें पुरान आमकां इतले त्रास जाले की सगळें गटाराचें उदक कंप्लीट म्हाज्या शॉपान डायरेक्ट शॉपां भितर काडलें. 3 दीस जाले कंप्लीट आमचें सगळें ग्रावट, टायल्साचें सगळें सिमेंट, केमिकल सगळीं भिजोवन गेलें. पुरो 70 का 80 हजार लुकसाण जालें आसा म्हाका. पंचायती सरपंचा सांगलें, मागीर पंच मेंबरां सांगलें आनी वचून कंप्लेन डायरेक्ट पंचायती सुद्दां कंप्लेन केल्ली आसा आमी सगळ्यांना. तर पूण कांयच हेजें कांय जावना. कंप्लीट आमची गटरां शॉपां भितर तें सगळें काडटा म्हणून नाका जालें. आमी पंचायतीक एक 15 दीस टायम दितात. ह्या 15 दिसां भितर जर कांय एक्शन जायना जाल्यार आमी रोड ब्लॉक करतले आनी हे तुमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावोवपाक जाय. पुणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय म्हयन्यांत सांकवाळे कांकराचे 15 दुयेंती मेळ्ळ्यात. कांकराच्या ह्या दुयेंतींत दादल्या परस बायलां चड आसात. सांकवाळच्या शांतादुर्गा हायस्कुलांत शेनवारा कॅन्सर स्क्रीनिंग आशिल्ली. The camp was organized by the Directorate of Health. The camp held screening of patients of oral, breast and cervical cancer by specialized oncologists, gynecologists, dentists, surgeons and gastroenterologists. Watch. Our health workers create awareness in the community की कॅन्सराची लक्षणां जी आसा. से you are having an ulcer in the mouth which is not healing. You have having a lump. You may be having a wound which is not healing. Don't ignore this. Or a recent change in bowel habits or any gastric
stomach upsets and all, which are bothering you often, no? So do not ignore these things. आज आम्ही कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांकवाळ ह्या जाग्यार हो कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्प चालू केला. हाचे खातीर आमकां मॅडम मलिनान रिक्वेस्ट केल्लो आसा आनी आमचो धोडारेचो आमदार मिनिस्टर जो आसा सुजीत राणे ताणें आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी इन दीस रिगार्ड वी ऑर्गनायज दीस कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्प. हाव दीस कॅन्सर स्क्रिनींग कन्सेप्ट केम की आमी हाडले पार पळयला की सांकवाळे ह्या जाग्यारच एक 15-20 बायलांनी कॅन्सराचो सडनली प्रवास जालो. ताका लागून सगळ्याक पॅनीक सिच्युएशन जालें. Our reporter Hiru Mahale from Vasco. 2002 वर्सा कोंकणी रंगमाचयेर रसिकांच्या मनात वेगळें स्थान निर्माण करपी कासुलो नाटक आता कासुलो रिटर्न्स ह्या नांवान परत रंगमाचयेचेर येता. 21 ऑगस्टाक राजीव गांधी कला मंदिर, 22 ऑगस्टाक रवींद्र भवन कुडचडे, 25 तारखेक पर्राच्या वरद विनायक सभागृहात नाटकाचो प्रयोग जातलो. कोंकणीतली पयली जर सीडी नाटकाची खंयची आयली जाल्यार ती कासुलो. आनी अशा वेळार कासुलो हो ल्हान भुरग्यां भितर, तरणाट्या भितर आनी जाणट्या भितर ह्या तिनूय जनरेशनाक आवडटा अशे तरेचे कॅरेक्टर जे 17 वर्स म्हणजे आमकां जेन्ना नाटक बंद केलें तेन्ना आमकां सातत्यान एक डिमांड आशिल्लो की नाटक तुमी परतें काडा म्हणून. आतां आमकां योगायोग येयलो की नाटक नव्यान काडचें आनी तें मातशें वेगळ्या लेवलचेर करचें. जशी महाराष्ट्रांतली कमर्शियल नाटकां येता पळय तसो एक रंग दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनी लोकांचो फोंडेकारांचो डिमांड आशिल्लो की परत एक फावट हाजो शो जावचो म्हणून सावयवेरेच्या सकेरीन ती इनिशिएटीव घेतले आनी 21 तारखेक ते फोंड्या शो लायता, 22 तारखेक कुडचड्या 8 वरांचेर लायता रवींद्र भवनान आनी 25 तारखेक पर्रा बार्देस हांगासर एक बरो AC हॉल आसा कारण म्हापसान आनी तसो सोय ना न्ही खंय म्हणून आमी थंय एक 25 तारखेक शो करता. अशे तरेचे टिकेटेड शो आमी लावपाक सोदता आनी आमी गोंयान अशेंच दाखोवपाक सोदता की गोंयान कोंकणी नाटक टिकेट काडून पळयना पळय हो कितल्याशा लोकांचो समज आसा. पूण बरें जर प्रोडक्शन येत जाल्यार टिकेट लोक काडटा, लोक शो हावसफूल करता. हो दाखोवपाचो एक प्रयत्न आमी सुरू केला आनी त्या निमतान ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. 10 दिसांच्या घुमट वादन कार्यशाळेक मडगांवच्या रवींद्र भवनात सुरवात जाल्या. रवींद्र भवनात ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां. शेनवारा ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. योग तू मांडार चंद्रिमायला मळबार हसत नातत गावया आम्ही मोगाचे कातार, हसत नातत गावया आम्ही मोगाचे कातार अशा ह्या पदा भितर हे घुमट आयला मदीं. अशी गोंयची कितलीच पदां आसतली जातूं भितर घुमट हे वाद्य आसा. म्हाका खूब बरें दिसता की रवींद्र भवन जेन्ना घुमट वादन कार्यशाळेची अनाउन्समेंट करता की अशी जावपाचें आसा म्हण तेन्ना सारकी गर्दी जाता ह्या कार्यशाळे खातीर. म्हळ्यार एंट्री आमकां दिवपाक त्रास जाता कांय वेळाचेर. घुमट आमचें गोंयचें दायज आनी अशें वाद्य जितून आमची गोंयची माती आसा. जर ही गोंयची माती आमकां टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार ही माती आमी ह्या घुमटांतल्यानूच टिकोवन दवरपाक शकतले. तर आतां रोखडीच चवथ येतली. चवथीक सगळे तुमी एकामेकागेर आरत्यांक वयता आसतले, वयतात काय ना? वयतात. जेन्ना तुमच्या हातीन घुमट पडटले थंय तुमी ब्लँक पडपाक जायना, थंय कितें तरी वाजोवपाक जाय. तेकाच लागून फुडले 11 दीस आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.